काब्रालाच्या जाग्यार म्हाका मंत्रीपदावयल्यान राजिनामो दी म्हणून सांगिल्लें जाल्यार हांवूय मंत्रीपदाचो त्याग करपाचो। भाजपाक आमी निश्ठावंत आनी भाजपाची संस्कृती आमकां शिकयता, स्वता खातीर न्हय तर पक्ष बळकट करपा खातीर वावरप। देखून कट्टर भाजप कार्यकर्तो पक्षा खातीर पांय उतार करपाचो आनी पांय उतार जावपाचो, मंत्रीपदांतलो भाजपाचो दुसरो निश्ठावंत सुभाष फळदेसायान सांगलें। हालेक सिक्वेराक मंत्रीपद दिल्या उपरांत फक्त भाजपाचे मुळावे कार्यकर्ते सुभाष फळदेसाय आणि मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हेच दोगूच मंत्रिमंडळात आसात। पोरणी कॅडर भाजपा वा आताची नवी भाजपा हांच्या भितर आमी मतभेद करिनात। जे कोण भाजप पक्षान नवे आयलात तांच्यांनी पक्षाची तत्वां आस्पावून घेतल्यात। जेन्ना खंयचोय कार्यकर्तो पक्षा खातीर बळी दिता, पक्ष ताका सदांच ताच्या फाटल्यान आसता। वडेगाड पदा खातीर तांची वर्णी लायता। वरिष्ठ भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी विधानसभा वेंचणुकेक तिकेट देखून दिवंक ना आणि आमचे हे बलिदान त्या फुडें कांयच न्ही अशें सुभाष म्हणटा। अशें भाजपाचेच अशें न्ही, जे लोक भाजपान आयले जाणी आमचे प्रिंसिपल्स एडॉप्ट केले आनी आमचे बरोबर काम करपा लागले, we do not differentiate between the old BJPs or a cadre based BJPs and the new BJPs. It is nothing like that. We don't have any differentiations. You know, one who has come, आमचे बरोबर आयलो, आमचे बरोबर काम केलें, they are equivalent to us. This is the आमी म्हणटात ना जर जाय जाल्यार तुमी म्हणटले की सुभाष फळदेसाय, it is not that. We don't differentiate. आणि सर तुमकां अशें दिसना एक निश्ठावंत कार्यकर्त्याक देंवचो पडटा आनी इतकी मेहनत आसता कार्यकर्त्याचे पक्षाक वयर काडूंक, ताका जेन्ना सॅक्रिफायस करचें पडटा, तुमकां दिसता अशें खंय तरी पक्षान तरी एक निश्ठावंत म्हणून निश्ठा तरी तेजी लक्षात घेवची म्हणून? ना, आमी पक्षा कडेन त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सदांच समर्पीत भावनेन करतात। आमचें फक्त मिनिस्टर जावप हें न्ही। आमी जेन्ना भारतीय जनता पार्टीन काम करतात, हांव 96तल्यान भारतीय जनता पार्टीक काम करता आनी हांव आमदार जालो 2012। हातूंत भितर हो संघर्श जो आसा पळय न्ही, तो संघर्श आमी करीत आयिल्ले आसात। आमकां जाय जनतेची सेवा करपाची आनी जो खऱ्या अर्थान भारतीय जनता पार्टीन येता तो मिनिस्ट्री कडेन पळयना। आतां आमचे बरोबर आमच्याकय सिनियर जे लोक आसात ते भारतीय जनता पार्टीन आसा, ताणें कितें म्हणपाचें, जाणी इतकें डिवोशन इतकें कमिटमेंट केल्लें आसा पूण ते आमदाराची तिकेट मेळना, म्हाका तिकेट मेळ्ळी, हांव नशिबवान जालो। आयज आमी ह्या भावनेन आमी वचनात। आतां आमच्या निलेश काब्रालान एक सॅक्रिफायस केल्लो आसा अँड दॅट वील बी रिवॉर्डेड थ्रू आउट हीज लायफ। तुमी पळयत वचात, निलेश काब्राल अपग्रेड जातलो, ही वील कम बॅक व्हेरी स्ट्रॉंगली, ही वील ऑक्युपाय स्टील हायर पोझिशन्स, आय एम व्हेरी शुअर. Such a kind of dedication, commitment to the party he has. So he will build up his own. आणि हातून भितर आयले जाल्यार आमदार म्हणून आसा पोझिशन, he is equally talented, he is intelligent, he is experienced and he is efficient. So with all these qualities in him, minister ना जाले जाल्यार पसून ताका it doesn't make much difference to him. पक्षाचे ज्या वेळार टायम आसता, ज्या वेळार आमकां सरकार म्हणून चलोवपाक जाय जाल्यार आमच्याच पक्षाचे कोणी सॅक्रिफायस करपाक शकता। जे मूळ आमकां ज्या हातूंतल्यान आमी वाडलेले आसात, ज्या संस्कृतींतल्यान आमी वाडलेले आसात, ज्या शिक्षणांतल्यान आमी वाडलेले आसात, तेच हातूंत भितर एडॉप्ट करपाक शकतात आनी तातूंत भितर सस्टेन जावपाक शकतात। तो काब्रालाक कित्याक आमचो खंयचोय जाल्यार म्हाका सांगिल्लें जर जाता, आय वूड हॅव स्टेप डावन। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकर।